प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज संक्रांत आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 21वो विसवोर वोड 33 ते 44 पर्यंत. Mathew chapter 21 verses 33 to 46. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनीक एक ओपार आयकात. कोण एक भाटकार आसलो. ताणें एक दाकांचो मोडो लायलो. ताच्या भोंवतणी आडो घालो. खोणून एक कोळंबी तयार केली आनी एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोडो ताणें कुळवाड्यांक कुंबल्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. पिकेचो वेळ लागीं पावतोच आपले कुंबले घेवंक ताणें त्या कुलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवीशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावटी पयले पावटी वन ओदीक चड ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भिडेत येले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी पुताक पळोवन आपणा भितर मोडलें. हो ताचो दायजी, येयात हाका जिवीशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें करून घेवया. आनी तांणी ताका धरून मोड्या भायर व्हेलो आनी जिवीशी मारलो. आतां मोड्याचो दोनी येता तेन्ना त्या कुलवाड्यांक तो कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नुस्त्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक काळा फोडां दितेल्यांक आपलो मोडो कुंबल्याक दितलो. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो मुखी कोणशा फातर. हे सोरेस्परानूच घडून हाडलां आनी तें पळोवन आमी तोटाक जाल्यात अशें पयत पुस्तकांत तुमी केन्नाच वाचूंक ना. जेजून तांचे कोडे विचारलें. म्हणटच आपलें राज देव तुमचे कडले काडून घेतलो आनी ताची फळां दितो एके पोरजेक दितलो. आनी कोणूय ह्या फातराचेर आड्डून पडटा ताचे कुडक्यान कुडके जातले, पूण कोणाचेर तो पडटा तांची पूड जातली. ताचे वेपारी आयकले उपरांत मुखेल याजनीक आनी फारिजेव आपणा विशीं तो उलयता म्हूण समजले आनी ताका ते धरूंक सोदताले. पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें जेजून आमी आतांच आयकलां, दाका मोळ्यान कुळवेल्यांची वोपार, ही वोपार जेजू कोणाक दितालो काय? ही वोपार तो दितालो मुखेल याजनिकाक आनी फारिजिवांक. आनी जेन्ना ही ताणें वोपार तांकां दिली, ही वोपार तो तांकां दिता म्हणून ते सजमले आनी ते आतां जेजूक बोणकोणीन घालून ताका त्रासान घालपाक ते सोदताले. तर आयज भाव भयणीनो, ही वोपार कित्याक तांकां एकदम कोडू लागली? ही दाका मोळ्यांची कुलवाड्यांची वोपार ह्या फारिजियांक, ह्या मुखेल याजनिकांक कित्याक ही एकदम वायट लागली? कित्याक ते जेजूक बोणकोणीन घालूंक सोदताले? कित्याक जेजूक मारून उडोवंक सोदताले? कित्याक भाव भयणीनो, देवान आमकां ह्या संवसारान जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां विचून काडल्या जाल्यार संवसार घडच्या आदीं आमकां कित्याक विचून काडल्यात? आमकां विचून काडल्यात बरीं फळां दिवपाक, तोखतात तसलीं फळां दिवपाक. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ही वोपार वो फारिजियांक आनी ह्या मुखेल याजनिकांक दितालो, तांकां सांगतलो, पळय तुमी फकत हें करतात, तें करतात, उलयतात, शेरमाव दितात, व्हडल्यो व्हडल्यो खबरो सांगतात, पूण तुमी कांय करिनात, कांयच करिनात. आनी एक दीस येतलो जेन्ना तुमी म्हज्या फुड्या आसतल्यान आनी तेन्ना हांव तुमकां विचारतलो, तुमी कसलीं फळां दिल्यात? आनी तेन्ना आमी म्हणटलें, आमी अशें केलें, तशें केलें. पूण देवाक आमच्यान कसल्योच खबरो सांगूंक जायना, कसल्योच काणयो सांगूंक जायना. ज्या भाशेन हे जे मुखेल याजनीक आनी फारिजीव आसले ते खूब कोत्ताले, पूण ताका इंग्लिशीन म्हणटात, आमचे भाशेन म्हणटात ताका मेलिल्लीं कामां, म्हणजे डेड वर्क्स. आमी ह्या वेळार भाव भयणीनो नव्या कराराची भुरगीं. ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी दिव आनी सर्वुंडान मानला, देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. आनी जेन्ना पवित्र आत्मो आमच्या जिवाचो एक
कॅप्टन को जाता म्हणजे तो आतां लिडर को जाता तेन्ना भाव भयणीनो पवित्र आत्मा आमकां सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवपाक आमकां सांगता. तो आमकां देवाच्या उतराची सजमणी दिता. तो आतां जें देवान येवजिलां आमच्या जिवितांत तें आमकां घडोवन हाडपाक तो आमकां फुडें फुडें व्हरता आनी आमकां सांगता. पूण आमी आतां पवित्र आत्म्याचे कडेन उलयना जाल्यार पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलयना जाल्यार आनी आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना जाल्यार आमी कसलीं कामां करतलीं. आमी समजतलीं की आमी खूब बरीं कामां करता म्हणून, आमी समजतलीं की आमी बरीं फळां दिता म्हणून. पूण देवाक मानता तसलीं फळां आमी दिना जाल्यार आमी फकत मेलेलीं कामां करतात. वी डू ओन्ली डेड वर्क्स. आनी भाव भयणीनो आयज इग्रोज मातीन आमी चड डेड वर्क्स करता, मेलेलीं कामां करतात. पूण आमी ह्या ओतम्यांक जे ओतमे आतां पिड्यार जावपाचे आहात, जो लोक आतां शेणलेलो आहा, जे लोकांक आजून उतराची सजमणी ना, आजून पासून ताचें तारण जावना, आमी फकत तांकां फटयता. आमी तांकां इतलीं कामां करपाक म्हणटा, अशें कर, मागणें कर, हें कर, तें कर आनी सगळें कर म्हूण सांगता आमी. पूण खरेपणीन तांकां सोद दिना. आनी भाव भयणीनो जेजू आयज आमकां सांगता जे भाशेन ताणें त्या मुखेल याजकांक आनी फारिझेवांक सांगलें, तुमी मेलिल्लीं कामां करतात, तुमी फकत भायलो दबाजो करतात, पूण तुमी कसलींच फळां दिनात. आमी आतां नव्या कराराची भुरगीं, आमकां देवान सांगलां वसात आख्ख्या संवसारांत देवाचें उतर परगट करा. पूण परगट करपाक भाव भयणीनो तें उतर आमच्या काळजान आसूंक जाय. आमी तें पयलें करूंक जाय. शेरमांव दिवच्या पयलीं तो शेरमां आमकां पयलो दिवंक जाय. जे ती आमी शिकोण दिता दुसऱ्यांक, ती शिकोण आमकां पयलीं दिवंक जाय. आनी जेन्ना आमी ती शिकोण आमकां दिता, शेरमांव आमकांच पयलो दिता, आतां आमी तें उतर पाळटा. आतां आमी तोखतात तसलीं फळां दिता. आनी तें आमी केल्या उपरांत आमच्यान दुसऱ्या कडेन वचोंक जाता, तांकां देवाचें उतर परगट करूंक जाता, तांकां जेजूची खबर दिवंक जाता आनी तांकां जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाता. आनी ते भाशेन आमच्यान तोखतात तसलीं फळां दिवपाक आमच्यान फुडें सरोंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो ज्या भाशेन जेजून त्या मुखेल याजकांक, फारिझेवांक, त्या धर्मशास्त्र्यांक, त्या लिडरांक त्या वेळार सांगलेलें की तुमी फकत बिश्टो काणयो सांगतात, बिश्टो फोटी सांगतात, कांय सोद तुमच्या शिकोणीन कांयच ना. तेच भाशेन आयज भाव भयणीनो जेजू आमकां सगल्यांक सांगता. काणयो सांगिना म्हणटात, काम करात म्हणटात. देवाच्या उतरा प्रमाणे, देवाच्या पवित्र आत्म्या वरवीं आनी ताज्या लिडरशिपा वरवीं तुमी तें उतर पाळात. आनी जेन्ना आमी तें करता खरेपणी आमी एक दीस तोखतात तसलीं फळां दिवपाक पावतल्या, देवाची येवजण आमच्या जिवितांत करतल्या आनी एक दीस सर्गीचें सूख भोगूंक आमी पावतल्या. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.